द न्यू एज फिलॅन्थ्रॉफी. ताका राजकारणाक वचपा जाय, आमदार जावपा जाय, सो ताणें पयशे दिवपाक स्टार्ट केले. पेवर्स घालपाक, टायल्स घालपाक देवळांनी, टोर्नामेंटाक सारखे. मागीर नरकासुराकय दिल्ले आसतले. बरोबर न्ही. सो ही आमची न्यू एज फिलॅन्थ्रॉफी आतां. एक वटेच्यान ती आमची एज ओल्ड फिलॅन्थ्रॉफी जातूंतल्यान गोंय उबी जालें. दुसरे वटेच्यान ही फिलॅन्थ्रॉफी जातूंतल्यान गोंय कोसळटा. उबी जाता अशें म्हणपाक शकना आमी. हे सामकी ग्लॅरिंग 2 एग्जाम्पलां आज आमी उलयतात सारकी. ही आमची वास्तव, हें भयानक वास्तव हें सारकें. ही जी फिलॅन्थ्रॉफी आसा, आमकां कांय दिसना रे लोकांक की कोण तरी येवन सांगता की तुका इतली लाख दिता, तुमकां पेवर्स घालून दिता, इतली लाख दिता, तुमकां टायल्स घालून दिता. आमी चिंतनात हो खंयच्यान बाबा पयसो हाडटा अमको मनीस तो. आतां हांव आनी तूं जर लोक वॅगनारां बसून गेले आनी सांगलें आमकां फाल्यां इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपा जाय म्हण, आमी कोता काडटले मरे लोक. तुवें बेजिकली मिनिमम एक सारकी इ क्लास मर्सिडीज बी हाडची पडटली तुका सिरियसली घेवपा जाय जाल्यार. नाल्यार कोण सिरियसली घेवचो ना म्हाका आनी तुका. मी लोक म्हणटा आसतना एक्चुअली हांव खूब शॉर्ट एक्सप्लेन करता. मतदार म्हणून करता आमचे लिंक टू इलेक्शन. आमचे हितून खंयच्याच मनशाक, खंयच्याच मतदाराक पॉलिटिशियन कितें वायट काम करता तेजे पडोन गेल्ले ना. तो आपल्याक कितें बेनिफीट दिता हीच गजाल ताका हें आसता. आमकां कितें बाबा ते स्पोर्ट्सांतल्यान, इव्हेंट्सांतल्यान नरकासूर करपाक वा आमच्या देवळाक कम्युनिटीक कितें करता जाल्यार पर्सनल बेनिफीट कितें तितलें ताका ते कोण म्हणून बाबा तुवें पयसो खंयच्यान हाडलो, कित्याक गव्हर्मेंट बेनिफीट न्हू ते, गव्हर्मेंट स्किमींतल्यान येयल्ले, तूं प्रायवेट दिता ताका कोण विचारिना. आनी त्या बेजिसाचेर गोंयांत तर इलेक्शनां जायना. आमी आतां इतले सर्वे केले इलेक्शनाचे पयलींचे. आमचे मुद्दे आसता, मादे लागता काय कितें, कोणाक पडोन गेल्ले ना, करप्शन लागता काय कितें, कोणाक पडोन, गव्हर्मेंट जॉब टॉपर आसतालो त्या इश्यूचेर. सो पर्सनल हेल्प बरोबर टॉपर आसतालो. आमचे जेन्ना लोकूच अशे आहा, हांकां एक ती हें मेळटा की बाबा आपूण कितें केलें, लोक कांय म्हणचे ना, ते आपले लोक तांकां बेनिफीट पास ऑन केले की जालें. सो ते हितू भितर आमचें गोंय गेलां. आनी सगळेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंयूच हांगा जर इलेक्शनाचे पयलीं आमी अशे कॅश घेता ते व्हिडिओ कोणी रिलीज केल्ले कॅन्डिडेटांचे, जिखून ते येयले न्हू. लोकांनी म्हटलें तो पयशे घेतालो आनी तो स्विच जावपाच्यो एश्युरन्सीस दितालो व्हिडिओचेर, पूण तो जिखून येयलो न्हू लास्टाक. द फनी पार्ट इज द स्विचूय जाले. स्विच जाले न्ही तेजे व्हिडिओ सांगला तेजे. दे आर व्हेरी ट्रू टू देयर वर्ड. ते दाखयला आसतना लोक ताका मत मारता. म्हणजे लोकांक ते करप्शन, तूं कितें बेनिफीट म्हाका दिता आपूण खूश, तूं ते कशें करता हे आमचे गोंयकार. मॉरॅलिटी आनी एथिक्स मॉरॅलिटी आनी एथिक्साचे तूं आनी कितें. हांवें पळय तांकां आपूण लेक्चर दी म्हणून सांगला गोवा युनिवर्सिटी भितर. हांवें आतां पळय मरे वेल्थ क्रिएटर्स हो शब्द वापरपाक सुरवात केला. करप्शन हो शब्द वापरपाचे बंद केले. कारण कोणा पडून गेला, कोणा सांगपा तो करप्शन म्हणून शब्द. वेल्थ क्रिएटर्स म्हणजे पडला तांकां. हे नवीन वेल्थ क्रिएटर्स. मागीर हांवें तुका येदे व्हडलें ग्लॅरिंग एग्जाम्पल दिलें. एक वटेच्यान हे इतली दशकांनी सारकी वर्सांचो उद्योग आनी दुसरी वटेच्यान कितलो तो 2012 ते 2017चो उद्योग एक वटेच्यान, आनी ती मालमत्ता. सो पांडुरंग बाब म्हाका सांग, हें जें सगळें चल्लां पळय, आमकां खरेंच कांय दिसना रे. कारण काय आमी सगळें पावणेर काडलां ना. प्रमोद, आतां तूं पळोवपाक गेला न्ही ते ईडीचो जर ईडी पळयलें जाल्यार वेगवेगळ्या लोकांचेर पडला. म्हाका दिसपाक लागला की सगळेच कडेन कितें चल्लां, रॉंग चल्लां. म्हणजे बँकेन कोण तरी 2-3 कोटीचे गोल्ड दवरून जे बोगस गोल्ड, तेजेर ईडीन रेड मारली पळय गोंयांत. कोण तरी कॅसिनो गोंयांत चलयता अंदर बाहर, आनी ताचे कडेन शेकड्यांनी कोटीचे भांगर आनी पयशे मेळटात गोंयांत. फ्रॉड लँड प्रॉपर्टी लोकांच्यो बोगस विकून पयशे केले. म्हाका दिसता रोहन रमणकराची जवळ जवळ 280 कोटीची, स्टिवन सुद्धा 60 कोटीची, नाच म्हटल्यार एक 300-400 कोटी थंय सीज केल्ले आसा गोंयांत. ड्रग्साची खंय ईडीन रेड मारल्या गोंयांत. म्हाका दिसता हिस्ट्रीन गोंयच्या पयली फावट सेगीत 2-2 दिसांनी 3-3 दिसांनी ईडीच्यो रेडी गोंयांत पडत आसा. करेक्ट. आनी वेगवेगळ्या पद्दतीचे वेगवेगळ्या केसींनी. तेच म्हणटा, ड्रग्स म्हण आनी कितें डुप्लिकेट गोल्ड म्हण, प्रॉपर्टी म्हण, सगळे हे म्हणजे विचित्र प्रकार गोंयांत चल्लेले आहात. पूण एका नजरेन बरें की हे क्लीन जावपाक जाय, मातसो भंय उरपाक